बुधवार वास्कोचो केटीसी बस स्टँड विविध घोषणांनी गाजलो। मुरगांव पालिकेचो नगरसेवक दाजी साळकार समर्थकांनी वास्को कदंब बस स्टँडाचेर मोर्चा काढलो। दोन खेपे सत्तेत येवनय आणि अध्यक्षपदार आसूनय सादो केटीसी बस स्टँड सारको करपाक जमलो ना अशें म्हणत सगळ्यांनीच आमदार कार्लोस आल्मेदाचेर फोग काडलो। पळोवपाक हो खंयच्या तरी मागास गांवांतलो देखाव कसो दिसता, पूण वास्को शारांतल्या केटीसी बस स्टँडाची ही अवतिकाय। ती हायलायट करपा खातीर दादले बायलो चले चलयो व्हडा प्रमाणात मोर्चात वांटेकार जाल्ल्यो। आमदार म्हणटा 70% जालें काम, बस स्टँड पळयल्यार सुटलो घाम। रहेकर MLA 10 साल, वास्को का कर दिया बुरा हाल अशे बरयल्ले तकटे घेवन आमदार विरोधी घोषणांनी स्टँड गाजोवन सोडलो। मुर्दाबाद कदंब चेयरमैन और मुर्दाबाद मुर्दाबाद कदंब चेयरमैन मुर्दाबाद। वास्कोच्या कदंबा बस स्टँडाची अवतिकायेचो पाडोच तेंच्यांनी वाचून दाखयलो। बस स्टँडाचें काम पुराय जावंक ना। रातच्या वेळार काळोख पातळिल्लो आसता, देखून बायलां चलयांक भंय दिसता। कॉलेज स्टुडंटांक खंय वरांची वरां तिश्ठत बसचें पडटा। आयकात तेंचे गाराणें। 8 वर्सां हांव वास्कोच्यान पणजे ट्रॅव्हल करता आणि आमकां इतलो त्रास जाता ट्रॅव्हल करतना। हांगासर बायक दवरपाक जागो नासता आणि दवरले जाल्यार सांज मेरेन समज कॉलेज करून येयली जाल्यार बायक फूल तांबडी जालेली आसता, बिकॉज हांगा फूल मातयेचो रस्तो आसा। हांगासर यो जाल्यार भुरगे हांगासर बियऱ्यो घेवन बसलेले आसता आणि समज येतले एकटे वयतले जाल्यार इतलो भंय दिसता की हांगासर लायट्यो ना कांय ना। सेक्युरिटी गार्डूय आसना हांगासर जेन्ना बायक व्हरपाक येता तेन्ना। तर ही जी गजाल आसा ती तुमी लक्षांत घेवची। आमच्या वास्कोकारां खातीर हो बस स्टँड जो गेली कितलीशींच वर्सां उरला करपाचो तो बेगींतल्या बेगीन जावचो, कित्याक विथ द रायझींग क्रायम रेट रायट नाव, रेप्स जाता हे जाता ते चेडवांक खातीर सेफ जावपा खातीर तरी तुमी हो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन मनार घेवचो। खेपो हांगा सारखे ट्रॅव्हलिंग करपाक बशी ना, टायम टू टायम पणजेसून हांगा वास्को वयतले, वास्कोसून पणजे येतले, बसी टायमार आसना। केन्ना तेंचें वेळापत्रक प्रत्येक फावटी चुकीचें आसता। कॉलेजीची भुरगीं बस स्टँडाचेर पणजे बस स्टँडा कदमाचेर 4-4 वरां 5-5 वरां रावता। आमकां आवय बापायक हुस्को जाता की भुरगीं पावली तरी खंय। तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमकां एक खेपो एक कॅपेबल आमदार जाय जो वास्कोचो विकास करतलो। फकाणां आनी फटिंगपणां वास्कोन चल्ल्या केटीसी बस स्टँडाच्या नांवार, आनी आमचो जो आमदार आहा तो एक इमॅजिनरी आनी इल्युजनरी फिगर्स दिता, म्हटल्यार पर्संटेज दिता। 4 दीस पयलींचो तुमी स्टेटमेंट पळयत जाल्यार तेणी 80% पायलिंग कंप्लीट जाला म्हणून दिला। सो आयज सगळे वास्कोकार जेन्ना आमी हांगा येयले जाल्यार 80% खूब पयस, आमचे अर्धे पायलिंग सुद्दां जाल्लेले ना। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।